इन्क्वायरी आमी जी कामां कॉन्ट्रॅक्टरान वर्क ऑर्डर जी घेतल्या फाटल्या 2013 टील 18 म्हटल्यार ती वर्क ऑर्डर घेता ती कामां कंप्लीट करपाचो आमचो हेतू आसा. आनी त्यांनी ती कॉन्ट्रॅक्टरांनी कामां कंप्लीट केली ना जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाच्या डिविजन वायज इंजिनियराचेर एक्शन घेतले. मागीर ऑटोमॅटीक मंत्री येतलो. म्हणजे प्रोसेस चालू आसा. पूण विजिलन्स घालतले विजिलन्स ना काम कंप्लीट करून दाखयतले ही काम कंप्लीट जाल्या. आज चर्चिल बाबान आमच्या बाणावले मतदारसंघातले काम म्हणलं अशी खूप कामां प्रत्येक मतदारसंघातल्यान आसा इनकम्प्लीट ती आमी कंप्लीट करतले. जावं ते वॉटर सप्लाय जावं ते रोड जावं ते सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे जावं ते बिल्डिंग्स डिविजनाक कितें कामां आसा आमी डिक्लेअर करतले ही कामां कंप्लीट जाली म्हणून. आमी एक थोडे दिसा चार्ज घेवन फर्स्ट तुमी जशें अनावन्स केलें की कशी भानगडी तितली सिरियसनेस ना हितून कामां सिरियस आसा बरं चालू आसा बरं. उणीर ब्रीज कितली वर्सां 6.5 वर्सां जो इनकम्प्लीट आशिल्लो तो हांव मंत्री जातकीर 15 दिसांनीच उक्त जालो लोकां खातीर. जे पळय लोक टॅक्स भरता सरकाराचें काम आसा लोकां खातीर काम करपाचें पेंडींग दवरपाक आमी न्ही. आमकां जी लोकांनी 5 वर्सां दिल्या ते लोकांक पूर्ण फायदो करून दिवपाचो जाल्यार आमकां फुडें 5 वर्सां दितले लोक. थँक्यू.